हांगा मेळ्ळेले सर्वांक नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे संस्थापक विश्व कोंकणी सरदार श्री बस्ती वामन शणै मामाले द्वितीय पुण्यतिथी ಕೊಂಕಣಿ ಸರ್ದಾರ ನಮನ कोंकणी सरदाराक नमन कार्यक्रमाक येवन पाविले तुमकां सर्वांक विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन मेगेले मोगाचे नमस्कार. आजी वामन मामो आमगेलोटो भौतिक जावन नाशी 2 वर्ष पूर्ण जाल्ले कळवलल्ले 2022 जनवरी 2 तारीखेक तो अंतरलेलो. जाल्यार आमी कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठानाचे विश्वस्त मंडळीचे सर्व सदस्यांनी वामन माम आमगेलोटू भौतिक जावन नातलेरी ताणें चिंतन केलेलो विचार ताणें गेल्लो कार्यक्रमांतू ताका आमी जिवंत दवरच्याक ताका जिवंत पळोवच्याक आमी प्रयत्न करता आसाची प्रयत्न केलेलो आसा. बहुशा आमी एक संस्थापकाक उडगास दवरचे आमगेले कर्तव्य कसलें म्हळ्यार प्रति दिसू विश्व कोंकणी केंद्राक येतना ताजे ती वण त्यापडतना म्हाका तांतू मना येवचें कसलें म्हळ्यार बस्ती वामन मम्मान ताणें हे बांदोच खातीर हूम देंवयलेल्याचे प्रति एक हूम 4 जाणां लेद्राक अवमान जातना ते अवमानाचे दोळ्याच्या उद्दाक तांतू मेळणू येद्द व्हड 2 एकर जाग्यार हें एक कट्टण निर्माण केलेलें आमकां कोंकणी लोकांक सर्वांक एक भरमे विचार जावन आसा. मुखावेल दिसांतू तागेलें चिंतन आनी इतलें व्हड मट्टाक आमी कोरून वचच्याक ह्या संदर्भार आमी प्रतिज्ञ कोरून मुखार व्हरता म्हूण सांगून हांव अध्यक्ष जावन सांगच्या इच्छा पावता आसा. कार्यक्रमाक आयिल्ले तुमकां सर्वांक परत एक पण स्वागत सांगून देव सगळ्यांक बरें कर म्हूण मेगेलें उत्तर दिवन राबयता. देव बरें करूं म्हणटा श्री C.A. नंदगोपाल शणै माम तुमगेले काळजा भरीत उतरा खातीर. कोंकणी भास साहित्य संस्कृती जानपद समुदाया बद्दल दूरदृष्टित्वान चिंतन केलेलो एक युगपुरुष. जगत्याचे सर्व बरे संगत्यो कोंकणीक येवका म्हणलेले अपेक्षेचो दृढ संकल्प थकनातील सेवा समर्थ मुखेलपण समर्पणा भावाचो बस्तीमाम सर्व धर्म समन्वयकारू अपूट जनानुरागी भास संस्कृती आनी कलेचो पोषक. विश्व कोंकणी केंद्र तांगेल साधनेचे विजय वैजयंती. बस्ती मामाल उडगासाक हे विश्व कोंकणी केंद्राचे प्रधान द्वारांतू तांगेले पितलीचे पुतळो प्रतिष्ठापन केलेलो आसा. भांगरा रंगाचे हो पुतळो कोंकणी साम्राज्याचे भांगरा मनशाक खरे जावन प्रतिबिंबीत करता. असले भांगरा मनशा वैरी शकुंतला आर्किणी हांणी एक बरयलेले अभिमान गीत आत गायता. विश्व कोंकणी केंद्राचे अल्युमिनी मंगळूरचे कर्नाटका आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजांतू MD करता आसचे डॉक्टर वैष्णवी किणी मूर्त रूप जावन उदेला भव्य वामनाली मूर्ती.
check, check. Check, check. स्फूर्तरूप जाणू दिला भव्य वामनाली मूर्ती स्फूर्तरूप जाणू दिला भव्य वामनाली मूर्ती भुयंतराळापासून कोंकणीची कीर्ती कोंकणीची कीर्ती स्फूर्तरूप जाणू बुद्धीला भव्य वामनाली मूर्ती भुयंतराळापासून कोंकणीची कीर्ती कोंकणीची कीर्ती सर्व कोंकणी बांधवाक एक मिळूची छाती जाती मत भेद नाशी जल्लो सर्वाले साधी सर्व कोंकणी बांधवाक एक मिळूची छाती जाती मत भेद नाशी जलो सर्वाले साधी विश्व कोंकणीचे केंद्र केले त्यांनी साकार विश्व कोंकणीचे केंद्र केले त्यांनी साकार भाषानी संस्कृतिक दिले त्यांनी आधार भाषानी संस्कृतिक दिले त्यांनी आधार स्फूर्तरूप जाणू बुद्धीला भव्य वामनाली मूर्ती भुयंतराळापासून कोंकणीची कीर्ती कोंकणीची कीर्ती जल्लो रे वामनु त्रिविक्रमामूर्ति जल्लो रे वामनु त्रिविक्रमामूर्ति आपून घेता आपल्याक भिक्षुक चक्रवर्ती आपून घेता आपल्याक भिक्षुक चक्रवर्ती हसमुखी तोंडावैरी परजळता तेजू हसमुखी तोंडावैरी परजळता तेजू कोंकणी साम्राज्याक खरे महाराजू
भव्य वामनाली मूर्ती भुई अंतराळापासून कोंकणीची कीर्ती कोंकणीची कीर्ती कोंकणीची कीर्ती कोंकणीची कीर्ती. देव बरें करो. डॉक्टर वैष्णवी किणी तुमगेले भावपूर्ण गायनाक. शकुंतला आर्किणी हांगेले गीत तर्पण बस्ती मामाक. संगीत संयोजन श्री कोंचाडी मुरलीधर कामत. पुराण कालाचे वामन मूर्ती भूमी अंतराळाक मेज्जून महाशक्ती जावन वाडून रबील काणी आमी आयकल्यांची. जाल्यार ही कोंकणी समुदायाची उदरगती खातीर त्रिविक्रम मूर्ती जावन वाडून रबिलो हे वामनाक आमी सगळ्यांनी आमगेल जिवीत कालांत तुजी पळयलेली धन्यता आमगेली. असल बस्ती मामाल संघात कोंकणीचे काम केलेले आनी तांगेले अभिमानी लोक हांग मस्त जन जमल्यांची. तांतू थोडे जन प्रातिनिधीक जावन तांगेले 2 उतराचे नमन बस्ती मामाक अर्पण करताची. उपरांत संगीत नमन कार्यक्रम हांगा चलचस. उल्लोवचे मानेस्तालांगे एक विनम्र विनंती. तांणी 3 मिनिटाक तांगेल उतर सीमित कोरका दयकोन. आतां पहिले विश्व कोंकणी केंद्राचे ट्रस्टी केंद्राचे शाळेंत कोंकणी शिकप कार्यक्रमाचे संचालक डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै. विश्व कोंकणी सरदार बस्ती वामन माम हागे नमनाचे ह्या कार्यावळीक हांगा जमिले सगळ्या वामन मामाले अभिमान्यान. डॉक्टर वैष्णवी किनीनं बरें जावन वामन मामाले एक स्तुती केली. प्राय भूपरागा छाया लायक उदेन येयली आनी मनाक लायक लागली. तिका अभिनंदन सांगता आनी देव बरें कर म्हणटा. वामन मामा लोटू धांवडी कांय एक 40-45 वर्साची. तेन्ना देखून कोंकणी बगे कांयपणी आमी कर कंडक्टरा अशें म्हणटा आसता तशें वेगवेगळे कडेन देशाचे वेगवेगळे कडेन आमी प्रयाण करतना कारार आमगेलो वामन मामान येवचें. हांव आमगेले बायल उशा आमी वता आसताची. सगळें तागेलें सपन उतरार तो सांगता तशें. गोंयांत गेल्यार आमकां 6-7 घंट लागता. खूब उलोवचें मेळटा तशें. हें सगळें ताणें बांदून हाडच्याक वावट घेतली तें पर सांगून जालें. जाल्यार वामन मामाले कोंकणी खातीर 3 प्रमुख देण कसले अशें म्हूण पळयल्यार हें दोळ्या जरा दिसता. दोळ्या दिसना तिलें पूण तें कोंकणीक गरजेचें आशिल्लें. तें कसलें म्हळ्यार वामन मामालो सूर्य उदेंत तेंत येवचे पयलें आमगे लोकांक कोंकणी कार्यावळी खंयचेय एक वेदीर राबून कार्यावळ चलयल्यार म्हाका कोंकणीर मस्त उलोवच्याक कश्ट जाता म्हूण सांगचे लोक चड. आवय भास कोंकणी वासरेंत कोंकणी उलयताची. ताजमहाला बसले कोंकणी उलयताची. कितलें उलयताची पट्टांक मारताची. वेदीर राबतना मात कश्ट जाता आशिल्लें. वामन मामाल सूर्य उदयतरी तो उजवाड पडलो. कोंकणी उलोवचें शिकलें. हांवूय उलयतालो बरें करून उलयता आनी उलयले लोकांनी बरें करून उलयताचे. आज भारी संतोश जाता. हें वामन मामान ह्या रंगाक येतर जालेली एक पयलो एक कार्यसिद्धी. दुसरें कसलें म्हूण म्हळ्यार कोंकणी शिक्षणाक खूब वर्सां देखून त्रास घेता आसाची. 2025 इसवे भितरी जेन्ना कर्नाटक सरकारान कोंकणी शिकप जायत म्हणटना हांव ताणें खूब उलोवन घेतिल्लो आसा कशें करचें डॉक्टर म्हणून. वरया
कोर जाता कांय त्रास ना. एक पट उलयता ती आमी एक पट सुरे कोंकणी कोरया डॉक्टरा ते परत हिंदीर आनी मागीर कोरया म्हूण म्हणलें मामन हांगा माम कसं सांगता आसता म्हणून म्हणलें. एकची क्षण मरे ताका कळ्ळें ना कसं सांग म्हणून. नाही तशें नाही सुरे नागरिरी कोरया तेंचे जावं कोंकणी तशी बरोवचें म्हळ्यार कोंकणी भाशेचे अस्मिताय खंय आसा अशें म्हणून ताका बरें ज्ञान आशिल्लें. काम करता खूब लोक करतात वामन मामल तें प्रज्ञा त्या तागेलें प्रज्ञे भितर ही कोंकणी भास कशी आसका म्हणल्यार एक स्पश्ट चित्रण आशिल्लें तें तागेलें दोनी देण. तिसरें देण कसन म्हळ्यार हें उबो राबलें. हें उबो राबतरी हांगा कशें चलका कोंकणी कार्यावळ कशी हांगा भितर हाडका म्हळ्यार ही आमी खूब आमगेले भोंवतणेर तर पळयल्यार आमगेले सुतू खूब कोंकणी संस्थे जाल्याची कोंकणी भाशेच काम तातूंत कमी. आमी कोंकणी लोक कोंकणी उलयतात आमकां वाचच्याक आनी बरोवपाक त्रास आसा. हें कशें करचें म्हळ्यार एक दीर्घ काळाचें एक ताणें एक प्लॅन म्हणटा पळय हें घालून घेवन ताका त्या तकींत तो मुखार वता आशिल्लो. शिक्षण जालें साहित्याक जालें साहित्या पुस्तकाक हें दिलें कसं पुरस्कार दिलो आनी सगळेची केन्ना आमगेले विश्व कोंकणी केंद्रा देखून एक हात पुस्तक की एक हातांत घेवचें एक पत्र की एक पत्रीक की येतना ताचेर कोंकणीर बरोवका म्हळ्यार एक ध्यास ताका आशिल्लो. त्या खातीर हांगा पयलें उतर वयर बरयतना कोंकणीर बरोवका अशें हो ध्यास ताणें आमगेल्या लोकांक मनांत हाडलो आनी तो तांचो जैत जालो. त्या निमित्त कोंकणी वाडत वता ताण घाललो हो दिसनातील फातोर हो दिश्ची फातोर दिश्टीक पळतील हे तिनी मुखेल फातर ताण घालून कोंकणी वाडोवच्याक आमकां वाटकून दिल्या. तागेले हे तिनी देणे आज उडगास काणू स्मरण करून त्या खातीर वामन मामाक धन्यवाद सांगून म्हगेल 2 उतरांक संपयता. जय कोंकणी. देव बरें करूं म्हणटा डॉक्टर मोहन पैमाम. तुम्ही बस्ती मामाल देण्या बद्दल एक सुंदर चित्रण आमच्या मुखार दवरलें. आता नाटककार नटू चित्रकलाविद श्री एडी सिक्वेरा. उगडासाची थोडी कस्ट आसात देखून मुखार पेपर दवरला 3 मिनटां भितर जायच जाय. कोंकणींतलो तो एकलोच सरदार बस्ती वामन शेणै भिक्षूक चक्रवर्ती आमचो मोगासो बस्ती माम अंतरून स्वर्गस्त जावन 2 वर्सां जालीं. ह्या 2 वर्सांनी मस्त फावटी ताचो उडास काडला. एक लांब दीग लेखन हांवें बरयल्लें आरसो पत्रा खातीर. उपरांत आदल्या वर्सा एक अशेंच समारंभ करतना हांवें लांबशें उलयल्लो हांव. आज शकुंतला मायन सांगलें 3 मिनटां भितर तुवें उलय जाय म्हणून. असले एक महान मनशा विशयेंत 3 मिनटांनी कितें उलयत. हळ्ळेंतल्या एका साद्या कुटुंबांत जल्माल्लो सादो मनीस पूण कांय थोड्याच लाख लोकांनी उलोवच्या ह्या कोंकणी समुदायाच्या भितर कोंकणी मायभाशेच्या मायभास उलयतल्यांक सांगाता हाडून केरळांत मुंबय पर्यंत देश विदेशांनी कोंकणीचें व्हडपण पासारल्या. कोंकणी समुदायाच्या विद्यार्थींक उंचलें शिकाप जोडूंक आदार जायशें हे दळवरे कांय 100 करोडांनी अदीक रुपयांचें अनुदान फावो केल्ल्या. वा हांगासर आमी जमल्या आमच्या मुखार आसा हें बृहत कोंकणी मंदीर उबारूंक कारण जाल्ल्या त्या महापुरुशा विशीं मोठ्यान कितें सांगयत. आतां हें सर करूंक करोडांनी पयशे सभारांनी दिल्यात.
मानेश दयानंद पै, टी मोहनदास पै, यू रामदास कामत, प्रदीप पै, कुलासो, सोजा भाऊ सगळ्यांनी पैसे दुडवाची कुमोक दिल्ली आनी इतर रितीन कुमोक दिल्ली. पूण हांवें म्हणचें कोण असली कुमोक दिता, कोणाक दिता, हें कशें साध्य जालें बस्ती मामाक की असलें एक व्हड काम करूंक दुसऱ्यांक करना ते ताचे खातीर दुडू जमोवंक कशें साध्य जालें. एकच कारण, बस्ती माम हांवें पळयल्लो बस्ती माम एक परिशुद्ध काळजाचो, चिंतपाचो आनी सालिसो व्यक्ती जावन आशिल्लो. ही वॉज ए होली मॅन हांवें म्हणयत. तो कोंकणीचो देव आशिल्लो, देखून देव विचारतना कोणायकी ना म्हणूंक जायना. देखून सबारांनी कोरोडांनी आयवज दिलो, तांचो सांगात दिलो, तांचो सांगात बसायलो. बस्ती मामा कडेन तो एक आंजाळ हांसो आशिल्लो. आनी मागीर पासी उतार दुसऱ्यान ताका वळखले जाणा आशिल्ले, तो बस्ती माम कितेंच आपणा खातीर करिना, तो कितेंच आपणा खातीर करिना, बगार आपल्या भाशे खातीर, आपल्या आनी त्या भाशेच्या लोकां खातीर तो करता म्हणून. निस्वार्थी मनीस बस्ती माम. ताणें आपलो धर्म पातयेनी दुसऱ्यांचेर छापली ना. आपले राजकीय कितें आसल्यार तें दुसऱ्यांक सांगलें ना. देखून हर जाती कातीचे, हर धर्माचे, हर राजकीय पंगडाचे लोक ताचे सांगात आशिल्ले. अशें सांगतना इल्लेशें दुकान उलयचें पडटा. आमी एक धाकटेर पदवी आपणाय जाय जाल्यार, डॉक्टर जाय जाल्यार सबार वर्सां शिकत जाय पडटा, मिनत करी जाय पडटा. पूण आतां पयशे दिवन वशिलाय करून आपल्या नांवाच्या मुखार तें डाक्टर म्हणलें बिरूद चिटकावंक शकतात, पद्मश्री आपणायतात. आमच्या बस्ती मामाक तसलें बिरूद या तसली प्रशस्ती गरज नासली. पूण आमी कांयपणी चुकले, हांव कोण ना. तसलें एक बिरूद ताका दी जाय आशिल्लें कोण ना म्हूण म्हाका भोगता. एका भाशे खातीर जात कातली नासता, ती भास उलयतल्या लोकां खातीर खंयच्याय एका व्यक्तीन करूंक नातलें साधन आमच्या मोगाच्या बस्ती मामाक केल्ल्या बस्ती मामाक तसली बिरुदांक गरज नातली. आज ताणेंच उबारलें हें कोंकणी मंदिर, विश्व कोंकणी केंद्र ताच्या नांवा संगी जोडला, ताच्या नांवा संगी आसा. तासो बस्ती मामाचो परिशुद्ध आत्मो ह्या मंदिरांत हांगासर आमच्या सांगाताच आसा, आमच्या मदेंच आसा. तर आमी हें मंदिर परिशुद्ध दवरचें आनी आमच्या ह्या महान चेतनाक आमचे मदें शाश्वीत दवरचें. देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा. येडी आप तुमगेल मोगाळ उतराक तुमचे परिचय करतना तुम्ही एक कवी म्हणून सांगूक विसरल्या वा. तुमगेले कवी हृदयाचे उतर आतां ते साबीत केले. आतां आमगेले सोयरो डॉक्टर एम प्रभाकर जोशी, यक्षगान कलाविद, बहुभाषा तज्ञ, चिंतक, सांस्कृतिक वक्तार. आतां तुमचे मुखार. सर्वेभ्यो नमः. विश्व कोंकणी केंद्र अध्यक्ष श्री नंदगोपाल शणे, सर्व ट्रस्टी आणि सर्व सोयरे. हांव कोंकणी मुवमेंट, कोंकणी चळवळीचे फ्रंट लायनर न्हय, पेरिफरल अभिमानी. तांत हांवूय आसा, ಅವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. जाल्यार हांगा येवच्या कारण प्रधान जावन बस्ती मामाल दोस्तेन अभिमान. हे पवित्र जागेर आतां 2 वर्सां करून तो ना जाल्यार तो जिवंत जावन आसा, तो ना म्हण आमकां दिसना. हे जागेक हांव मिगेलें एक नांव दिलां, हांव केलें पण कागद बरयतना बरयता, तुमी अधिकृत केल्यार कर, ना जाल्यार नाका. वामन वन म्हणून, वामन वन
रोडा नांवांनी दवरका जाल्यार कोणाक निमगुका आमी हें दवरयत वामन वन ते वन मनशाक अरण्य ज्ञान ताणें वाडयलें मस्त अर्थ आसा ह्या वामन वनांत तूं वर्ष 50 म्हापशी वता कोंकणी चळवळी फुडेची वामन मामाल गुर्तु म्हाका आसा बंटवाळांत तूं यक्षगान संघाचे पोशक जावन हांव तेन्ना उदयोन्मुख कलाविदरू उमेदेर येताल बंटवाळाक थंय बंटवाळा ताळमदल्याची ती व्हड खाणी तेन्ना हो पोशक तशीच थंय क्रीडा पोशक मिगेल बायल्यान काम करचें येडपदव कॉलेजाचे बँक तांगेल आशिल्लो तेन्ना मॅनेजर आशिल्लो येडपदवान तशी आमगेलें कनेक्शन सामान्य मट्टा ताकून वयर वरेना हायेस्ट कनेक्टिविटी प्रांजल हृदय स्वच्छ मन असल हांव पळयलें 25 जनां पैकी ಮತ್ತೆ ವಾಮನ್ ಮಾಮ ಮೆಕ್ಲ ಯಮಲೋಕ ಗೆಲ್ಲಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಮೇಳೆ ನೀನು ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೆಯವರ ಸ್ನೇಹ ಇತ್ತು ನನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮಳ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಸ್ತಕ ಕ್ರಿಸ್ತ ಭಾರತ ತಕ್ಕೂನು ಕೊಂಕಣಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ತಕ್ಕೂನು गोंयबाब तकून आत्तवरेन कोंकणीचें नांव वयर करच्याक कोंकणी चळवळीक 3-4 प्रांत्यार आशिल्ले कोंकणी ಒಟ್ಟು कोन भाशेचे अस्तित्व अस्मिता स्थापन करचे विशेष एक कष्टदायक संदर्भार काम केलें मस्त आसा ती जाल्यार वामन मामू कवी न्हय एक तागेले आत्मकथेचें नांवां सांगता हांव भिक्षुक चक्रवर्ती कथे तंतपूर आयले ಅವಮಾನ ಬೇಜಾರು ಬೋರ आणि कोप 4 विषय ना तागले वंडरफुल मॅन आणि केन्नाय चेडूवान दाखोवन खंय वरेना आमी संभाषण सुरू जावचें फस्ट गेल्यार ते सादारण पळयतला सवून घेतकी म्हणून दिसूक ते नमूने उलोवन गणशेला कविಗಳ कवी संघटकर संघटक संघटना महाकवी बत्ती वामन मामाक अमके बिरुद येवका आशिल्लें पदवी येवका आशिल्ली सत्य तंतू ते बेडिकेन तूं क्लेमान तो अर्थ आसा जाल्यार तांगेलें स्थान ताजे पाशी वयर आसा ताका एक पद्म की डॉक्टरेट की आयला संतोष जाला तो कोंकणी पद्म पद्मोत्तर पद्म आतांची वातावरणारी आणि कितली की बस्ते वामन शणे येताच की ना की नाही रत्नगर्भा वसुंधरा आम्ही निराशेर उलोवका म्हणना भितर कितलें आसा की ಈಗ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು म्हणना कितले येताचे जाल्यार तागेले व्यक्तित्व तागेले स्फूर्ತಿ ಏಕೈಕ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿದನೇ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿ हांगे येताना हात धुवन घेवन ताका लिफ्ट केले कडेरी भितर येताना हात धरची नुस्तींची ताका भितर येताना शक्ती येताली पॉवर हाऊस ऑफ कोंकणी रॅर टू फायंड तसल मनुष्य मेळची कष्ट भागवत सांगता स्वर्गागता आता आनाम हे जीवलोके 4 चिन्हांनी भवन्ति तसे स्वर्गात हाकून आयल खंय कसले काही काम करूंक ते थंय असूक आशिल्लें तांकां 4 लक्षणां दानप्रसंगो मधुराच वाणी देवार्चनम सुव्रती पूजनंच्या सुव्रत पूजनंच्या दान प्रसंग दान ताण केलां वेगवेगळें म्हणून मधुराच्या वाणी ताका तो उदाहरण जावन आशिल्लो देवार्चनम कोंकणीक देव म्हण केलां ताणें वेंकटरमणाकय देव म्हण केलां घरच्या देवाकय जनाक केलां सुव्रती पूजनंच्या कोण कोण खंयचे लायक काम केलां की तांकां सगळ्यांक सुव्रती पूजन केलां हांव मागीर भाशण सुरू कर न्ही आतां कैद करता ಲೋಕೋಪಕಾರ ಕೊರ್ಚಿ ಕಶಿ ಮಳರಿ ಉಪದ್ರವ ದಿವಚಿ ಉಣ್ ಕೊರ್ಚು ಕೈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಡದಿರುವುದು ವಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನದೇಹಾಯ ತ್ರಿವೇದಿ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುಷೆ ಶ್ರೇಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಾಯ नम सोमार्धधारिणे श्री वामनाय नमः देव बरे करू म्हणटा डॉक्टर एम प्रभाकर जोशी तुमकां 3 मिनिटां बंधन आणतो घाल्लेल्याक म्हाका माफ करा तुम्ही 1 घंटो उलयल्यार आयकू हांगा आमी तयार आसाची जाल्यार आयचे वय खंडीत आता बस्ती मामाले बंटवाळाचे अभिमानी शिष्य वर्गा पैकी एकले श्री
पी नारायण कामत, SCDCC बँकाचे निवृत्त मॅनेजिंग डायरेक्टर, श्री यशवंत व्यायाम शाळेचे अध्यक्ष, बंटवाळांतू वामन मम्मन केलेल्या साधनेबद्दल एक सणाची चित्रण 3 मिनिट भितरी तांणी दिवका म्हणून विनंती. अध्यक्ष महोदय जावन आशिल्ले नंदगोपाल सोणे, तशेंच हांगा मेळ्ळेले सर्व कोंकणी भाव भयणांक आत्मीय जावन नमस्कार करून 2 उतरां. केन्नाय मन भोवन आयल्यार मौन उतर जाता माणूस म्हळ्यार तशें जावन आज मौन उत्तर म्हाका दिसता, म्हळ्यार उलोवच्याक हें येना, उतर येनाचें जाल्यार आज उलोवपाक ताका पुष्पनमन केलां आमी. आतां नुडी नमन करूंक हांव तुमगेले दोराब करून आसा. देवान म्हाका शक्ती दिवका म्हण निमगून घेता. आज 3 दीस उलोवचें आशिल्ले दिसा विशीं 3 घंटे न्हय, ಒಟ್ಟು 3 मिनीट भितर उलोवका म्हणून कट्टपण केलेलें आसा. जोश मामा काही सांगला तशें आमकां 3 मिनीट दिलां. तशें हांव 3 मिनीट भितर कितलें सांगूं येता तितलें हांव सांगता. हाजे फुडें 2 घंटे फुडें आमगेले 2 घंटेक शकुंतल किणमाय येना आमगेले एक वामन मामू बिफोर कोंकणी कशी आशिल्लो म्हणून म्हगेलें संदर्शन केल्लें आसा. तशें हांव तातूंतलें केलो एक सारांश हांव 3 मिनीट भितर खंडीत रबयता. वामन माम म्हळ्यार आज हांव हांगा रब्बू कारण वामन माम म्हूण सांगूं येता. म्हळ्यार सुरवेक एक येद्र उरलें म्हण हांव कडकडतालो जाल्यार आज म्हाका 1 लक्ष जन असले रे निरर्गळ जावन कितले घंटे उलोवचें साध्य आसा. तशी तो एक कारण म्हणून सांगूं येता. वृत्तीन तो एक बँकर अधिकार जाल्यार तो प्रवर्तीन एक कलाविदू समाजसेवक जावन आशिल्लो. नाटक जावो, संगीत जावो, नातल्यार आमगे व्यायामशाल जावो, नातल्यार कसले सांस्कृतीक कार्यक्रम जावो, पुराय तो सक्रीय जावन भागी जातालो. आमकां तातूंत इनवॉल्वमेंट करता आशिल्लो. तशें जावन आमकां तें सान दाखोवन तागेलें हें जावन आमकां आजी खंय जाल्यार एक चांगे हें जेवचें साध्य जालें. तशी तो स्वता नाटक खेळटालो. तो नाटकांत हिरो जेन्ना चंद ते आमगे अनंत मास्टर म्हणून आशिल्ले कोंकणी नाटका टिमा आशिल्ले तांतूंत भितर वामन माम हिरो, हिरोईन कोण म्हळ्यार आमगेले चंद्रहास नाटक बरयलो दासप माम म्हणून तागेल पुतू वसंत माधव प्रभू. ती जोडी कितले चंद आसा म्हण आजे आमकां दोळे नियाळते नाटकाचे. आज जेन म्हणटाचे कितले चंद जोडी ती म्हणून. तसली जोडी आजी काही जायनी. तशी त्या नाटकांत तो सक्रीय जावन भाग घेतलो मान न्हय, तो नाटक खेळयतलो विंगडाचो कडून आपण. एक वेळा म्हाका उडकास येता आसा 3 दिसा नाटकोत्सव आमी बंटवाळा केलेलो आसा. तांदूळ रमानंद चुरियाक आमी गेलो आसा. तांकां आपोवन हाडले. तांणी म्हळ्यार तें उद्घाटन नाटकोत्सव उद्घाटन करचें रमानंद चुरियान. तांतू रमानंद चुरियान सांगलें म्हाका उत्तर रमाना उडकास येता आसा. तेन्ना शिवमोग्गांत वामन मामू सिंडिकेट मॅनेजर जावन आशिल्लो. थंय आमकां व्हरून थंय नाटक खेळयलां. तशी रमानंद चुरियान ते 2 घडे आसून काडी म्हळें तें एक नाटक थंय कोरका म्हणून रमानंद चुरिया आपोवचें आयिल्लें. ह्या चुरियाना सांगिल्ले विशय कडेरी तेदू सूर्य चुरी नागर कडेन आशिल्लो. कडेरी बायल म्हळ्यार घेता नांची म्हणून वय वय पांय येता म्हणून चमकल. अशें 2 फावटी जालें. 2 फावटी गेल्यार चुरी म्हाका मेळ्ळी खंय. कडेरी बायल्यान म्हळें खंय कोण की वामन शेणी म्हणून आयला वय वय तो कशें घेत रायला थंय मग नाटक केलें. वय वय सूर्य मामन खंय दूर वच्चें नाशिल्लें ते समायर म्हळ्यार ताका अनारोग्य जे आनी दूर ट्रॅवल्स कडेन जायना म्हणून जाल्यार म्हणाल खंय वय गो तो वामन शेणी म्हणचे चप्पा सिसेड्स तो म्हणून. चप्पा सिसेड म्हळ्यार तुमकां पुरो गोत्ता फुडें युद्धा सायड वतना कोट्याक लग्गी घालतना पळय ते सिसेडीक दोर बांदून ते वयर उडता गट्टी 2 घेता खंय ते जाल्ली सवय सोडना खंय वेरी शिवाय. तशी चप्पा सिसेड म्हळ्यार तशी म्हळ्यार रमांचूर बिल्ल खंय कोणाक भिना खंय तो मावा चप्पास म्हाका धरलो सोणा तो म्हळ्यार हेर आयले खंय 3 पटी. म्हाका आनी नेवान सांगलें खंय म्हाका शिवमोग्गा न्हू कोडयेला बिल्ल खेळटा थंय म्हाका येवच्याक प्रायज जालो न्हू बस सर्ज कडेन येवचें जायना म्हळ्यार खंय.
ताका म्हणाल की तूं बस कसो लाग हांव कार पेटयतां म्हणाल की मागीर म्हणाल की म्हाका ते राब्बू सकडी ताका राब्बू लायक तुका एसी रूम सगळें वेवस कोर म्हणाल काय आनी तशी आनी म्हणाल की म्हाका फूड तुका घरकडचें फूड हाडून दिता मागीर घर थंय आसा म्हणाल काय अशें कडी चुरयान मस्त पटी चुकोवचें पळयलें जाल्यार थोडी के लास्ट कडेर वचून न्हू तेन्ना कळ्ळें की हो सोणा म्हाका हांव चप्पासिटी म्हणून सम्मा म्हणून सांगून न्हू थंय वचून नाटक खेळ नायल के अशें ताका तोंत्र जायना की जाल्यार ताणें उलयतना विशय सांगिल्लो अशी तो प्रत्येक विशयांत म्हळ्यार विशय मस्त आसात आतां आमकां शकुंतल मागीर सिग्नल करता आसा टायम जालें म्हणून तशी हांव न्हू हांवें आज एक म्हाका अवकाश मेळ्ळ्या विश्व कोंकणी केंद्र सर्वांकय आजी नमस्कार करून मागीर नुडिनमाना रब्बयता आनी वामन मामाला आत्माक केन्नाय आमी नमकां म्हणना देवान खंडी सद्गत दिल्या म्हणून नंबीक आसा संतोशी जातलें म्हणून तुमकां करून दोन उतर रब्बयता. धन्यवाद तुमकां श्री पी नारायण कामत माम तुमकां वग्गी उतर रब्बोच तसल एक अनिवार्य परिस्थिती आयल्या त्या तुकून आनी आमगे लिस्टार मस्त जन आसाची जाल्यार आमगेलो समय 10 मिनिट मुखार गेला आतां बस्ती मामाले अभिमान गीतान कार्यक्रम आरंभ जालेलो आतां बस्ती मामाल वैरी अभिमानान आपण बरयलेली एक कविता प्रस्तुत करता श्रीमती जुलिएट मोराज. तांणी कविता मात्र प्रस्तुत करताची उतर मागीर हांगा सकल येतर आमची संगाती उलयताची म्हण हांव आश करता. कविताई एक स्टँज एक बळा मात्र सांगल्यार पुरो जुलिएट बाय. म्हज्या कवितेचें नांव वामन माम तुमकां नमन. वर्सां 2 संपलीं तरी दीस गेल्ले कळ्ळेच नात. तुमचो मोग आमच्या काळजान तुमकां विसरूंक सोडलेंच ना. तुमचो तो नितळ हांसो आजून पर्यंत मनी खेळटा. तुमी दिवचो तो येवकार तुमी नात म्हणून दोळे भिजतात. जिवंत तुमी नात तरी पुटली तुमची मेटार उबी. सर्गींत तावन मोगा शिवोर देव्यो कोंकणी वावरड्या वैरी. विश्वा कोंकणी सरदार तुमकां नमन. कोंकणी सदांच बाळतेली. तुमी अमर जाल्यात तरी कोंकणी काळजांनी उरतेली. कोंकणी वावरडी कुटाम आमचें तुमच्या सेवेक उखलता चेपें. कोंकणी भास आमचो उस्वास होम शांती तुमच्या आत्म्यांक. समेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. जुलिएट बाय मोराज तुमकां तुमगेले अपुरबायेचे हे कविता खातीर. बस्ती मामाक उतराद्वारी गौरवार्पण केलेले सगळ्यांकय देव बरें करूं म्हणटा. बस्ती मामाक अत्यंत प्रिय हव्यास म्हळ्यार संगीत आयकुचें आशिल्लें. तांगेल बाल्यकालांत तुची बंटवाळाक पंडित बसवराज राजगुरू तसले ख्यात संगीतकारांक तांणी आपयश करून तांगेल संगीत आयकलेलें भाग्य तांगेलें. आतां आनी थोडे वेळान नावादीक गायक श्री मुर्जे बालचंद्र प्रभू हांगेल गायन, नावादीक सितार वादक श्री अंकुश नायक हांगेले सितार वादन तुमी आयकूंक आसा. मुखावयले सूत्र संचालना खातीर हांव श्रीमती सुचित्रा एस शेणै हांकां मैक हस्तांतर करता. नमस्कार. पूर्ण जाल्लें.
हांगा आयिल्ल्यान तूं कोणय फुल्ला पाकळीचे अर्पण बस्ती मामा करू बाक असल्यार तांणी येवन फुल्ला पाकळी अर्पण करूं येता कलाविदांनी वेदिरी येवचिताय श्रीमती गीता किणी हांगा आयिल्ले सची तांकां 2 उतर उरलो का म्हणून तांणी म्हणटा आशिल्ल्याची दयकोन दोनी 2 उतरां गीता किणी हांणी येवन उरलोचे बस्ती मामाले अभिमानी लोक मस्त जन हांगा जमलेले आसाची जाल्यार सगळ्यांक उलोवच्याक अवकाश दिवच्या जाय न्ही ताका तरी माफ करा आतांनी एक अद्भुत संगीत कार्यक्रम संगीतय एक आजी बस्ती मामाक संगीताद्वारे तांकां एक नमन अर्घ हांगा समर्पण करचें आसा त्यातून ते संगीत लोकांतू आमी सगळ्यांनी मेळ घेवया आनी ताजे द्वारे बस्ती मामाक आमगेले नमन अर्पण करूया कोंकणी सरदार बस्ती वामन शेणे माम हांकां नमन पावत खातीर सगळे लोक हांगा मेळ्ळेले आसाची हांगेल सांगत म्हाका दिसता साबार 30-40 वर्स हांगेल सांगत म्हाका काम करचें एक सुयोग मेळ्ळेलो आसा हे इमारत करता आसतना तांगेल सांगत हर एक कसं म्हणता इट्टिका येवन पावचे तनका त्या बांदप तनका हर एक दीस तांगेल सांगत म्हाका येवचें एक अवकाश मेळ्ळेलो आसा तांगेल कसं काम आसा तांगेलें एक विजन आसा तांगेलें चिंतन तांगेलें कसं म्हणटा पावलां आज आमी मुखार सुचे प्रयत्न खंडीत करताची आनीक तांणी कसं म्हणचें म्हळ्यार बायल मनशाने मुखार येवका गे तांणी कसं काम आसा तांगेलें चिंतन करता तुमी म्हणून तांगेलें मन आशिल्लें तांणी स्त्री शक्ती मिशन म्हणून हांगा मांडून हाडलेलें आसा त्या प्रकार ताजे मस्तीतलें काम म्हाका करचें भाग्य मेळ्ळेलें आसा तशेंच कॉलेजा चेडवां पर्यंत तांणी कसन खाण जेवणात कॅम्प आसा पुरो कोंकणी शिकोवपाचें आसा पुरो सर्व रितीरी तुमी तांकां फाटीबला राबून शिकोवका गे म्हळ्यार एक तांगेल केन्नाय एक सांगचे एक क्रम आशिल्ले ಸ್ವಲ್ಪ टायम म्हळ्यार फोन करचे गीता किणी माई येना माय आजी चेडू आयल्यांची तांगेल बरोबर उलोवचें आसा अशी एक पंदा कितले म्हणटा हें म्हळ्यार शकुंतळा किणी म्हूण म्हाका फोन करचे म्हाका म्हूण तिका फोन करचे असली एक वेवस्थाय आशिल्ली तांगे लागीं म्हळ्यार तितली एक हर एक दीस एक फोन करचे तांगेले एक कसं म्हणटाची कार्यक्रमांत एक मेन एजेंडा अशें आशिल्लें आज ते आमकां सोडून गेले दिव्य चेतनाक म्हगेलें नमन सांगून हांगा अखेर करता सर्वांक देव बरें करूं देव बरें करूं म्हणटा श्रीमती गीता किणी तुमकांय आतां आनी कलाविद वेदी वयर येवच्याक तयार जाल्याची तांणी येवन वेदी अलंकार करचे आनी मुखावयल कार्यक्रम श्रीमती सुचित्रा एस शणै हांणी चलायसून दिताची धन्यवाद शकुंतळ माय कलाविदान तांगेले वाद्य वेदी हाणू दवरका म्हूण हांव विनंती करता तशीच ह्या कार्यावळ प्रारंभ जेवचे फुडें तुमी सर्वान तुमगेले मोबायल स्विच ऑफ करून या सायलेंट मोडार दवरका म्हणून हांव आग्रो करता नमस्कार हांव सुचित्रा एस शेणै आयचे हे संगीत कार्यावळीची सूत्रसंचालक जिणे भोंवतणी आशिल्ल्या अमूर्त सौंदर्याच्या
सोबीतकायेच्या बुन्यादाचो अन्वेषण करपाक भारतीय कला, साहित्य आणि शास्त्रीय संगीताचे भूमिका वेगळी आसा. साबार वर्सां सावन मस्त फावटी जालेल्या बदलाचो कश्ट सोसून तांचे अस्मितायेचे रक्षण करून आयिल्ली गरिमा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीता आसा. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत अप्रतिम परंपरा, वैभवशाली इतिहास आशिल्लें कला माध्यम. कला माध्यमाचे फाटींब जावन आसाची कला पोषक. खंयचेय एक कला प्रकाराचे वाडोवपाक कला रसीक, कला आराधक, कला पोषक आनी श्रोत्रवर्गाचे गरज आसा. असल एक कलाराधकांगेले पट्टींत या पंक्तींत आमकां मेळटाची कोंकणी सरदार बस्ती वामन शेणे माम हांणी. बंटवाळ तसले ल्हान गांवांत सरस्वती कला प्रसारक संघाचो स्थापन करून फामाद कलाकारांक आपोवन शास्त्रीय संगीताचे पोसवण केलें, शास्त्रीय संगीताक पोसलें. भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशीक बंटवाळा हाण संगीताचे महफील सादर केलेले श्रेय बस्ती मम्माले. आजी बस्ती मम्माल उडगास काण तांकां संगीतमय श्रद्धांजली दिवची हे अर्थपूर्ण कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक सादर मायमोगाचे येवकार सांगता. आयचे कार्यावळीक आमकां युवा संगीतोत्सव या युवा संगीत संमेलन म्हळ्यारय चूक जायसना. युवा कलाकार श्री अंकुश एन नायक, श्री बालचंद्र प्रभू, श्री प्रसाद कामत, श्री राजेश भागवत, श्री श्रीदत्त प्रभू आयचे संगीतात्मक श्रद्धांजली सादरीकरण करपाक आसाची. आता पयली कार्यावळी संगीत समारंभांत सितार वादन करताची श्री अंकुश एन नायक हांणी. श्री अंकुश एन नायक, तुमकां आयचे कार्यावळीक स्वागत. हांगेली एक ल्हानशी फाटींबो या फाटभूंय कसो म्हणून पळया. श्री अंकुश एन नायक हांणी शिक्षण तज्ञ प्रोफेसर नरेंद्र एल नायक आनी श्रीमती उषा प्रभा एन नायक हाल स्पूत. हांणी तंत्रज्ञ, संशोधक आनी संगीतकार. 9 वर्साच्या कोमल प्रायेचेर धारवाड घराण्याचो सितार उस्ताद रफीक खानाले सितार शिकपाक सुरवात करून तदनंतर घटम मायस्ट्रो कर्नाटक संगीताचे ताळ पद्दती शिकयलेलो घटम मायस्ट्रो विद्वान KR कुमारा लागीं आनी सरोद कलाकार पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता लागीं उन्नत शिक्षण घेतलें. आकाशवाणीचे राष्ट्रीय संगीत सर्तान प्रथम स्थान, प्रतिष्ठित रवी कोप्पीकर पुरस्कार, अविनाश हेब्बार स्मारक युवा पुरस्कार, थोकणायेचे दक्षिण कन्नड राज्योत्सव पुरस्कार, कला अपरंजी पुरस्कार फावो केला. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाचे B हाय ग्रेड कलाकार अंकुश एन नायक हांणी देश विदेशांत वेगवेगळे संगीत कार्यक्रम सादर केला. शिक्षणीक नदरेन अंकुश सध्या एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटचे IT संचालक जावन आनी NITK आनी युनिव्हर्सिटी ऑफ एरिझोनांत B.Tech आनी MS पदवी फावो केला. सितारी अंकुश नायक, तुमकां परतून एक मंदा स्वागत. आनी विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष श्री नंदगोपाल शेणे मम्मान हांकां फूल आनी यादस्तीक दिवन मान करता म्हूण हांव आग्रो करता. तुमकां देव बरें करो नंदमाम. श्री अंकुश एन नायकाक तबलान साथ दिताच श्री श्रीदत्त प्रभू हांणी.
श्रीदत्त प्रभू तुमकां आयचे कार्यावळीक स्वागत. संगीतकाराले कुटुंबांत जन्मलेलो श्रीदत्त प्रभू हांणी तबला प्रशिक्षण तांगेल आजोब पंडित हरिदास शेणे आनी पोषक पंडित देवदत्त प्रभू आनी विदुशी श्रीलता प्रभूले फावो केले. हांणी नावाधीक कलाकार पंडित व्यंकटेश कुमार, पंडित जयतीर्थ मेवुंडी, पंडित विनायक तोरवी, प्रसन्न गुडी हांकां तबला साथ दिलेलो आसा. वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवलांत हांणी आमगेल देशाच्यो प्रधानी श्री नरेंद्र मोदीले उपस्थितीर तबला सादर केलेले आनी तशीची स्वरश्री पुरस्कार फावो केलेले श्रेय हांकां आसा. आतां हांव विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष श्री नंदगोपाल शेणे मम्मा लागीं तांकां मानकोरका म्हणून निमगून घेता. देव बरें करो मामा. आज ही आमगेल्यो श्रीदत्त प्रभू तबला न्ही पखावाजान तूं तांगेल साथ दिता आसाची. आतां स्टेजार वेदीर आसाची अंकुशन नायक आनी श्रीदत्त प्रभू तुमकां हे वेदी हांव सोडून दितास.
सगळ्यांके नमस्कार. आजी आम्ही बस्ती वामन शणै मामाला मोगान उडगास काढता हांग पुरे एक ಒಟ್ಟು मेळ्ळ्याची संगीत रिती तांकां एक नमस्कार करूक तांकां एक आमगेलेची एक रितीर एक सेवे करूक हांव हाका फस्ट ऑफ ऑल हांव विश्व कोंकणी केंद्र आनी मुख्य जावन नंदगोपाल शणै मामाक मस्त आभारी आसा आमकां हें एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ले खातीर. आजी फस्टाक हांव थोडे वेळू एक सितार सोलो वाजयता. म्हाका तबला आनी पखावज दोनेरी डबल एक्टींग रोलार आजी श्रीदत्त प्रभू आसा हे कंपनी कोर आनी ह्या जात तरी आमगेले बालचंद्र प्रभू हांगेले एक वोकल रिसायटल आसता त्याच्यात तर आमी दोग जाणे वोट करून एक जुगलबंदी प्रस्तुत करताची. थोडे युनीक त्यामुळे युजली सितार आनी वोकल जुगलबंदी मस्त कडेन आयकुच्या मेळना. सितार फ्लूट जुगलबंदी आसता, दोन वोकल जुगलबंदी आसता, सितार वॉयलीन सितार सरोद तसले दोन इन्स्ट्रुमेंट जो दोन वोकल असल जुगलबंदी चड आसचे. सितार आनी वोकल जुगलबंदी मस्त रेर बट आमगेले नंदगोपाल शणै मामान एक रिक्वेस्ट करून असल एक कसं की एक युनीक रितीर आमी बस्ती वामन शणै मामाक एक आमी आमगेले एक ट्रिब्यूट दिवका म्हणलेले एक तांगेले एक रिक्वेस्ट आशिल्ले सो तशें आमी आज एक प्रस्तुती करताची. फस्टाक हांव राग झिंजोटी हाजेन प्रारंभ करता. हांतू आमगेले हिंदुस्तानी क्लासिकल स्टायलारी थोडेची आलाप जोड झाला वाजून त्याच्यात तरी झपताल हांत एक कॉम्पोजिशन त्याच्यात तरी द्रुत 3 तालांत एक कॉम्पोजिशन वाजयता. तुमगेले पुरे आशिर्वादान हांव शूर करता. थँक्यू.
युजली जोड झाला वाजताना कसने असना तबला पर वाजनाची युजली सितार मात्र असता या पखवाजा ओट कसा वाजूचे दिस इज ध्रुपद स्टाईल ॲक्च्युली सो ध्रुपद म्युझिक म्हळ्यार तुमच्या चर्चे जन गोत आसता कोणाक गोतना की आमी आतां हिंदुस्तानी आनी कर्नाटीक म्हूण उलयताची बट हिंदुस्तानी कर्नाटीक म्हणजे एक कसं एक डिफरन्स आसा तें जाल्लेलें ओन्ली अरावंड 13th or 14th century ताजी फुडें आमगेले इंडियन म्युजीक कशें आशिल्लें भारतीय म्युजीक दॅट वॉज ध्रुपद स्टायल ध्रुपद म्युजीक म्हूण आशिल्लें ताजे दुखून हे दोनी आयिल्ले बिकॉज ध्रुपद म्हळ्यार तें आमगेले बॉडीचे सावंड्सान जेवचे आसले नॅचरल सावंड्स तुमकां थंडरा सावंड आसच्या पुरो बॉडीचे पोट्टा दुखून येवची सावंड हार्टा सावंड आसच्या पुरो ब्रेथा सावंड हाजी पुरे सावंड्सा दुखून एक नॅचरली येवची तसले एक म्युजीक तें सो तांचो मेन अशें इन्स्ट्रुमेंट एक ध्रुपद आनी एक फुडें रुद्रविणा म्हूण आशिल्लें आमी आतां सितार वाजयता जाल्यार मिगेले गुरू उस्ताद रफीक खान तांगेलो आज्जो सितार रत्न उस्ताद रहमत खान म्हणून तांणी एक्चुली एक रुद्रविणा प्लेयर आशिल्ली बीन म्हणटाचे त्या इन्स्ट्रुमेंटाक सो तांणी रुद्रविणा वाजूचे आशिल्ले मागीर तांगेल गुरून रुद्रविणा वाजी बट ताजी दुड्ड करून जे म्हणलेले खातीर तांणी मागीर सितार वाजूचे स्टार्ट केलेले सो इता म्हळ्यार रुद्रविणा इज सपोज टू बी अ स्पिरिच्युअल इन्स्ट्रुमेंट नॉट अ कमर्शियल इन्स्ट्रुमेंट सो तेदनचें एक हें आशिल्लें गुरून सांगिल्लें बरी आयकून मागीर तांणी सितार वाजूचे स्टार्ट करून तशी सिताराज परंपरे स्टार्ट जाल्ले सो जस्ट एक तुमकां एक इन्फॉर्मेशन दिता म्हणलें एकलें सो थँक्यू
सूर आनी लयाचे माधुर्य विश्व कोंकणी केंद्राचे भुंयतणेरी समाश्रित जावन आमगेले कान्नांतू ताजी गुंजन जावन आमगेले मन उल्हासीत जाला आनी मनमोहित केला तुमी आनी तशीच आनंदीत केला असल एक वातावरणाचे सृष्टी केलेले सितारी श्री अंकुश एन नायक आनी श्री श्रीदत्त प्रभू हांकां हांव धन्यवाद सांगता आनी अभिनंदनय सांगता. थांगेलेची गायन आनी सिताराचे एक जुगलबंदी जेवचार आसा तशी त्या मागीर जेवचार आसा ಸ್ವಲ್ಪ तुमी राखू का ताचे कितें आमी त्या आयकूंकय राखून आसाची तुमगेले आत्ताचे हे एक सादरीकरण पळोवन. अनेक गुणी कलाकार आमगेल मध्ये आसाची प्रसिद्ध गायक श्री बालचंद्र प्रभू हांणी. श्री बालचंद्र प्रभू तुमकां हे कार्यावळीक स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्राचे ट्रस्टी जावन अशे डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै मामान हांकां एक यादस्तीक दिवका आनी फूल दिवन स्वागत कोरका म्हण हांव निमगून घेत. आता डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै माम हांणी श्री बालचंद्र प्रभू हांकां यादस्तीक दिवन मान दिताची. श्री बालचंद्र प्रभू हांणी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीताचे किराणा उत्सर्गाचो प्रतिभावान संगीत कलाकारांगेले कुटुंबेचो हांगेल प्रशिक्षण बापय श्री देवदास प्रभू, पंडित बालचंद्र नाकोड आनी उपरांत पंडित जयतीर्थ मेवुंडी आनी पंडित श्रीपती पाडिगार हांच्या फुडारपणार सादरीकरणाचेरी कुशलता प्राप्त केली. आकाशवाणीचे राष्ट्रीय संगीत गायन सर्तांत भांगरा पदक, भारत सरकाराचे राष्ट्रीय तरुण कलाकार शिष्यवेतन, कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी शिष्यवेतन, मणिकृष्ण स्वामी अकादमी युवा कलामणी पुरस्कार असे अनेक पुरस्कार प्राप्त केला. मरहूम उस्ताद अब्दुल करीम खान संगीत महोत्सव, कुंदगोळचे सवाय गंधर्व महोत्सव अशी देश विदेशांत खूब संगीत सादरीकरण केलेले गायक श्री बालचंद्र प्रभू तुमकां परतून स्वागत आनी देव बरें करो. श्री बालचंद्र प्रभू हांकां हार्मोनियमान साथ दिताच श्री प्रसाद कामत हांणी. श्री प्रसाद कामत तुमकां आयचे कार्यक्रमाक स्वागत. श्री प्रसाद कामत हांणी श्रीमती जयश्री कामत आनी श्री प्रकाश कामत हांगेले सुपूत. हांणी विद्वान महाबलेश्वर भागवताले संगीत अभ्यास करून मुंबयचे श्री सुधीर नायक हांगेल कडल्यान हार्मोनियमान उन्नत प्रशिक्षण घेता आसाची. NIT केंत B.Tech फावो करून प्रस्तुत तांगेल इत्सा आनी आवड संगीताचेर चेड लक्ष दिता आसाची. श्री प्रसाद कामत हांकां आमगेले ट्रस्टी श्री डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांणी मान कोरका म्हण हांव निमगून घेत. श्री बालचंद्र प्रभू हांकां तबलान साथ दिताची श्री राजेश श्रीनिवास भागवत मुलकी. श्री राजेश भागवत तुमकां आयचे हे कार्यावळीक स्वागत. श्री राजेश भागवत हांणी तबला शिक्षण उडपाचे विद्वान माधव आचार्य आनी पंडित ओमकारनाथ गुलवाडील मार्गदर्शनार प्राप्त केले.
आकाशवाणीचे बी हाय ग्रेड कलाकार जावन आसचे श्री राजेश भागवत हांणी पंडित जयतीर्थ मेवुंडी, पंडित वेंकटेश कुमार, राहुल देशपांडे, उस्ताद रफीक खान, श्रीमती संगीता कट्टी तसले फमाद संगीतकारांक तबला साथ दिला. हांकां बॉलिवूडाचे ख्यात संगीतकाराले संघात काम केलेले अनुभव आसा. हे गुणी कलाकारांक हांव ते वेदी हस्तांतर करतस. ಎಲ್ಲ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ರಿವರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಾ आजी मेगेल सौभाग्य म्हणून लेखता बस्ती वामन शेणै मामाक मेगेल संगीता मुखांतरावर श्रद्धांजली दिवच्याक म्हाका एक सौभाग्य मेळ्ळां म्हणून ह्या सौभाग्य अवकाश करून दिलेल्या विश्व कोंकणी आनी नंदगोपाल शेणै माम
तुमकां हांव मस्त आभारी जावन आसा. ह्या संगीताच्या श्रद्धांजली राग यमन दुखून प्रारंभ करता. so
ಬೇಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾನಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ.
सके सके सो ला
सोला लन लालन लालन सखे ग सखे ग लालन 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 ला 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 लालन लाल सगे ग सगे भरिए भरिए दिन सो लालन 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 गज गे ग से गे ग लालन ऐसो लालन ऐसो लालन 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 सगे सगे so lalan so lalan 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 so
सुनरी सखी सुनरी सुनरी सुन सुन सुनरी सुनरी सखी आ
आ आ आ सुनरी सखी सखी काय कहूँ तो से काय कहूँ तो से तो से सुनरी 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 सगे का कहूँ तो से जानत सब लालन लालन के सग ऐसो लालन लालन ऐसो लालन सग के करे करे धनि रे ग ग ग ग ग रे धनि धनि रे ग रे म रे ग रे ग म रे ग नि रे धनि रे म रे ग रे नि रे सा नि धनि रे ग ग ग रे नि धनि रे ग ग रे नि धनि रे नि ग नि रे धनि म म म द द द रे ग म म म म म म रे ग म प प म ध प म ध म रे ग म प रे ग रे नि रे सा सगे 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 ग सगे ग रे ग प म रे ग म प म प म ग म रे 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 ग ग ग म म म प म प ग म रे ग नि रे द नि रे ग म प प म द प द प द प प प प प म द प द म प ग म रे ग म प प म द द द द नि प म द नि प म द नि म द नि ग म द नि द नि प म द प म रे ग रे नि द नि रे सा सगे सगे
सके काहे सके कैसे के काहे सगे करे भरे देना सोलालन करिए भरे भरे सके 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 कैसे के भरिए करिए दिन सोलालन लालन सोलालन करिए भरिए सोलालन करे सोलालन 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 करिए भरिए दिन सोलालन के संग संग गाए सगे कैसे के मद बम गम बम गरे गरे धनि रे गम ब पम द पद म प गम द नि नि द पम द पम गम द पद म प गम द गम बम गरे धनि रे धनि द सा नि रे धनि रे धनि मम गरे धनि रे ग पम गरे धनि द म द म ग गमदनि मदनि दनि रे 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 ग रे मम ग द म नि द सा नि रे धनि रे धनि रे ग रे धनि द प म ग रे सा सके कैसे के कर सके कैसे के कर सके कैसे के गमदनि नि द म द प म ग म प म ग रे धनि द गगरे मम ग म म द द प द म प ग म द नि द प म द प म ग म नि नि द प ग म द द ग म नि नि द प म द प म ग म द नि सा नि रे धनि द प म द प म ग म प म ग रे धनि द गरे म ग द म नि द धनि रे द प म द प म ग म प म ग रे सा नि नि द प म द प म ग ग म द नि द प म द प म ग ग म नि नि द प म द प म ग ग म द द प द प म द प म ग गम बम गरे धनि रे धनि धनि रे गरे धनि रे धनि धनि रे गरे धनि रे धनि रे गम पर गरे नि रे सा सके कैसे के
सखी कस के सखी सखी कैसे के सखी कैसे के पिया के न पिया के नजरिया जादू भरी पिया के नजरिया जादू भरी पिया के नजरिया जादू भरी पिया के नजरिया पिया के नजरिया जादू भरी पिया के नजरिया जादू भरी मोहलियो मन प्रेम भई मोहलियो मन प्रेम भई पिया के नजरिया जादू भरी पिया के नजरिया जादू भरी पिया के नजरिया जादू भरी मोहलियो मन मोहलियो मन मोहलियो मन प्रेम भई पिया के नजरिया पिया के नजरी पिया के नजर पिया के नजरिया कौन जतन सब करिए आली कौन जतन सब करिए आली कौन जतन सब करिए
परे मोय अनन एक घड़ी, नाही परे मोय जनन एक घड़ी। पिया के नजरिया जादू भरी, पिया के नजरिया। पिया के नजरिया पिया के नजरिया। पिया के नजरिया जादू भरी, पिया के नजरिया, पिया के नजरिया, पिया के नजरिया। धानी तदीम तान दे रे ना, धानी तदीम तान दे रे ना, धानी तदीम तान दे रे ना, धानी तदीम तान दे रे ना। धानी तदीम तान दे रे ना, धानी तदीम तान दे रे ना, धानी तदीम तान दे रे ना, धानी तदीम तान दे रे ना। ओ धानी तानो तानो तानो, धानी तदीम तान दे रे ना। ओ धानी तानो तानो तानो, धानी तदीम तान दे रे ना, धानी तदीम तान दे रे ना, धानी तदीम तान दे रे ना। ना देर 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 दीम तन दे रे ना, ना देर 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 दीम तन, ना देर 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 दीम तन, ना देर 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 दीम तन दे रे ना, दे रे ना। दे रे ना, दे रे ना, दे ना, दे रे ना, ना देर 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 दीम तन दे रे ना। ना देर 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 दीम तन दे रे ना। ना देर 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 दीम तन दे रे ना। धानी तदीम तान दे रे ना, धानी तदीम तान दे रे ना, धानी तदीम तान। ना दे 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 दीम तन दे रे ना, तदर धानी दीम दीम, धानी तदीम तान दे रे ना, धानी तदीम तान दे रे ना, धानी तदीम तान दे रे ना। दीम तान दे रे ना, दे रे ना, दीम तान दे रे ना, तन दे रे ना, ताना ता आ
ಧಾನಿ ತದೇಂ ತಾನ ರೆ ರೆ ನ ತಾನ ರೆ ರೆ ನ ತಾನ ದ ರೆ ನಾ. संगीताचे लय लालित्य प्रस्तुत करून गायन म्हळ्यारी एक प्रभुत्वाचे प्रदर्शन मात्र न्ही पूण आमगेल मनांतू भावाचे उक्तेकरण या उक्तावण म्हणून दाखोवन दिलेले बालचंद्र हांकां हांव धन्यवाद सांगता आनी तांकां अभिनंदनय सांगता. आतां गायकी आनी सितारी जुगलबंदी कार्यक्रम आमी सगळ्यान तवळ दुखून राखून आसची तसले एक कार्यावळी प्रारंभ जेवच्यारस. श्रद्धांजली कार्यक्रमाचे अखेरीचे कार्यावळी
लगन
मालनी मालनी गोंधळावरी अपने गरज पकड़ लेने भैया मोरे
नि गर ग प ग र रे नि भैया मोरे जमुना के नीर भयो जमुना के नीर तले जमुना के नीर तले जमुना के नीर तले जमुना के नीर तले धनी ने सा ने द मदने द मग रे सा ग मदने द मदने ने सा ने द ने सा मदने ग मद सा ग मग रे ने सा ने ग सा ग मदने सा जमुना के नीर तले रोकत है बनठन जमुना के नीर तले रोकत है बनठन लपक झपक सारी मोरी चूड़िया तोड़ी लपक झपक सारी मोरी चूड़िया तोड़ी अपने घर जपक रे नि भैया
अप्रूबायेचे सितार आणि गायकीचे संमेलन ऐकलेच आम्ही. शास्त्रीय संगीताचे अर्णवांत तिंबून बुड्डून पोवून चित्तांतुले चिंता हगूर केलेले अनुभूती दिलेले सर्व कलाकारांक हांव अभिवादन करता आणि अभिनंदन सांगता. आमगेल देश भारत भारत म्हळ्यार भाव राग ताळ सम्मिळित या समाश्रित कोंकणी लोकांतू असल एक उत्कृष्ट जावन आसतले श्रेष्ठ जावन आसूचे तसले कलाकार आसा म्हणचेची एक भ्रमाचे विषय. संगीत एक सार्वत्रिक भास. आजी आमी हे बस्ती मम्माले श्रद्धांजली संगीतात्मक कोरनो हे श्रद्धांजली मस्त अर्थपूर्ण जावन संपला म्हूण हांव लेखता. तशीची आयची सुंदर संध्याक सांजेक विदाय सांगताची हांव सुचित्रा एस शेणै सर्व कलाकारांक धन्यवाद सांगून तशीची सर्व श्रोतृवर्गांक कलाराधकांकय धन्यवाद सांगताची शुभरात्री म्हूण सांगून डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै आमगेले संगीत आराधक तांणी आनी संगीत कलाकारय तांणी येवन हांगा उपकाराचे प्रस्ताव सांगता म्हणून हांव मागणी करता. धन्यवाद. फोटो काढत कोंकणी सरदार बस्ती वामन मामाले नमनाचे ह्या कार्यावळीक ओर आयिल्यांक तुम सगळ्यांक एक व्हड धन्यवाद सांगता. कार्यावळ प्रारंभ केलेले शकुंतल माई सूत्रसंचालक दावन तशीची वामन मामाक श्रद्धांजली अर्पण केलेले सगळे तागेले मोगाच्यांक हांव धन्यवाद अर्पण करता आनी देव बरें कर म्हणटा. आज संगीताचे वाटेरी आमी वामन मामाक श्रद्धांजली केल्या. प्राय हे पयली फावट आमी असले एक प्रयत्न केलेलो आसा. हे 3-5 जण तरणाट्यांनी कसाला जे वैशिष्ट्य कसं म्हळ्यार वामन हांव ते बसून आसतना सुरेख वामन मामाल तोंड म्हाका तितलें लायक दिसनी. आतां उठान येतना भारी कुशन जावन हे जोड जालें आमी दिसलें म्हाका खुश. ताका कारण कशें म्हळ्यार पुरो तरणाट संगीतकार ताणें केन्नाय म्हणचे आशिल्लें आमगेले कोंकणी समाजान तुला एक संगीतकार येवका मस्त आमी फुडले संगीतकारांक कार्यक्रमांक उठ वता आशिल्ले पळयता आशिल्ले 60s 70s खबर सांगचें हांव तुका. आतां तो हांगा आशिल्लो जाल्यार हांगा पुरो पळोवन भारी खूश भोगता आशिल्लो आनी एक व्हड हास येता आशिल्लो. ताजे वयर कशें म्हळें हे तरणाट्यांनी 3 राग जिंजोटी यमन आनी भाग्यश्रीला एक श्रृंगार प्रधान राग उपयोग केल्याची आनी कोरोनाल मन खूश केला. हें खंयचे तुगेलें यमनाचे हें आसा पळय चीज हें बंदीश बारी एक उणें भोगरो जाण संगीतकार मणाची आज लायक तें म्हूण बारी खूश केला. हांव ताका म्हणलें ना हें तराण म्हूण का म्हणून ताणें आमकां तें तराण म्हूण बारी खूश केलें. ताका खातीर एक विशेश धन्यवाद. आनी आयचे सगळ्याक ह्या कार्यक्रमाक तुमी सगळ्यांनी येवन वामन मामाक श्रद्धांजली दिली आनी हे कार्यावळी बारी सुंदर जावत तशी चलून गेलेल्याक तुम सगळ्यांक परतून एक फावटी हात जोडून धन्यवाद सांगता. कोणाकय एक नमन करच्याक एक आस्पद मेळ्ळें जाल्यार आमकां क्षम कोरका आमकां समय ना आशिल्ले तसो परतून एक फावटी धन्यवाद दिता. आमगेले अध्यक्ष आनी आमगेले जे विश्वस्त मंडळीचे आसले वयर आसल्यार येवन तांगेले मागशेराबले आमी एक फोटो काडूं जाता काय वो सांगता. एक फावटी वो गिरी मागीर देवदास पै रमेश पै दोन थंय बैसार नात तुमी बैसार राबता हय आं हय हय दायता. दोनी उश मायो उशा शणै उशा पै खंय गेले आनी कोण आमगेले आनी वय सुचित्रा सगळ्यांनी येवन तांगेलोटी एक आमी एक दाखल जावन एक फोटो काड्या. जादू बरी प्युअर कोंकणी
वैरी वरुणदेव हांव म्हणलें नाका तूं तई बैसून पळय बैल्याना पळय म्हणून सो इतलो चंद जाल म्हळ्यार रे तो तई बैसून पळयला भविष्य आमी वत्ता रोवपास येता दिसता ಸೈಡ್ ಪಳೆಯ ಹಂಗೆತ್ತಾನ ಮಾಮ್ ಮಾಮ್